कुंकळे कितलीशीच वर्सां जाली आयडीसीतलो विखारी कोयर थळाव्यांक पिडपाक लागला। ह्या कोयराक लागून लोकांच्या जिवाकडेन दिसपट्टो खेळ चल्ला। संबंधीत खात्या कडल्यान थळाव्यांक फक्त पोकी आश्वासनात मेळटा, पूण प्रत्यक्षात कांयच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या। दीस ना म्हणून काय ना, फकत मेलो मनशाचीच करूं जायना, हे काढूं जायना म्हणून ना। त्यांक जाय जाल्यार त्या दोतोर दोंगर लागून काढूं जाय, त्यांच्या बोडसां कितें पोट जाल्यार। आज आमकां जानेवारी 2026 हिंगा परतून येवपाक पडटा, कित्याक दाखोवपाक तांकां मिरर तेंगे फेस दाखोवपाक। आनी आमच्या न्हू वासू सोंसपाक ना, आमी उलयताय खरें म्हळ्यार सांग घाण येता, निस्त्या येता, सांग भडकां अशी। गव्हर्नमेंट जो कुंकळकारांक घुवणायत पळय बाबा, हिंगच्यान थिंगा खंयची वर्सां काडटा ते आमकां जाल्यार आमी जाल्यार आशी सोडला। सांग सांगून बेजार जाले। कोंब्याक धापून घातलो म्हूण तो साथ घालपाचो सोडिना, अशीच गत सध्या कुंकळे आयडीसीत पळोवपाक मेळटा। कुंकळे कितलीशींच वर्सां जाली आयडीसीतलो विखारी कोयर कापोती पोनाक धापून दवरपाचो यत्न चल्ला। हो विखारी कोयर लोकांच्या जिवा कडेन तशेंच सैमा कडेन खेळटा। न्हंयो, शेतां बाटा लोकांक लेगीत कॅन्सर जाला, पूण संबंधीत खाती मात दोळे धापून आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें। गांवच्या लोकांनी कितलेशेच फावटी वेगवेगळ्या खात्यांनी पत्रां भेटयलीं, तरी खंयचे कडेन कांयच ना। मुख्यमंत्र्यान लेगीत 2025त कोयर नितळ करपाचें आश्वासन दिल्लें। 2026 जाली तरी कोयर थंयच आसा। सरकार फकत कुंकळकारांक गुंडोवपाचो यत्न करता। आनी कितलो तेंप आमी ह्या कोयरात दीस काडपाचे? आमी सांगून बेजारले। आमकां सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला। हे सिरियसनेस आमी रेज केल्ले आनी आमी एक कन्सर्न आमी हो आमगे सीएमा मुखार आमी मांडलेलो। आनी तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें ऑक्टोबर म्हळ्यार हो सनरायझींग वेस्ट आहा तो काबार जाता म्हूण। आतां हांवें एक उतर म्हळां की आपणा दीस ना हें काडूं जायत म्हूण, पूण दीस ना म्हणून काय ना, फकत मेलो मनशाचीच करूं जायना, हे काडूं जायना म्हणून ना। त्यांक जाय जाल्यार त्या दोतोर दोंगर लागून काडूं जाय, त्यांच्या बोडसां कितें पोट जाल्यार। आनी आमी आतां सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, आनी हांव सीएमा मानिता आनी म्हाका दिसता सीएम कितें जाल्यार तेगे अडचण ओला आनी तो सीएम हो वेस्ट काटोयस म्हूण। आनी आमगे युरी बाब हे काडबगर म्हाका दिसना युरी बाब सोटोयस म्हणून। हो जो डंप तुमी पळयता पळय, ह्या डंपाचें सांगपाक सुद्दां आज एक खंत जाता आमकां। गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवन ते थकले आमकां हो डंप व्हरतो म्हूण। आनी ऑनरेबल आमगेलो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान ऑक्टोबर 2025 ही डेडलायन दिल्ली हो डंप काडचो म्हणून हांगाचो, आनी ते खंय तरी शिफ्ट करपा आशिल्ले। आनी इवन आमचो LOP आनी आमचो लोकल MLA बाब युरी आलेमावन तेंगे एश्युरन्स घेवनूय बी आज आमकां जानेवारी 2026 हिंगा परतून येवपाक पडटा, कित्याक दाखोवपाक तांकां मिरर तेंगे फेस दाखोवपाक की बाबा हो डंप आजुनी थिंगा काडलो ना। आनी हेजेर आमकां एक तेमी जे आश्वासन दिल्लें हितून ते टोटल फेलियर तेंगे जाला। आमी ह्या डंपा लागून कमीत कमी एक 2.5 वर्सां आमची लोकांनी, गांवची लोकांनी वेगवेगळे डिपार्टमेंटाल लेटर्स करून वेगवेगळे मनशां मेळोन खूब त्रास घेतले। आनी इवन आमगे MLAन सुद्दां केन्नाय असो टायम येवना की तो लोकां फाटल्यान ना असो। तेणें एश्युरन्सूय घेतले आनी खूब असेंब्ली प्लेसूय केलो रिगार्डिंग ऑफ पोल्युशन एंड द मेजर इश्यू इज दीस, हो डंप हिंगा वचपा जायो। आतां गव्हर्नमेंट जो कुंकळकारांक घुवणायत पळय बाबा, हिंगच्यान थिंगा खंयची वर्सां काडटा ते आमकां जाल्यार आमी जाल्यार आशी सोडला। आज आमी आशी सोडला की हो डंप तेंच्यान काडूं जावपा ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता। कित्याक एश्युरन्साचेर एश्युरन्स गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा बाबा पयशे जे सँक्शन जाला ते पयशे पावना जाल्यार हें तुमी जेन्ना हें पॉयझन जेन्ना कुंकळ्यांक हाडून उडयल्लें तेन्ना तो सरकार म्हणटा तो कंटिन्युअस प्रोसेस। आमी म्हणपा जायना की ते काँग्रेसीन हाडलें जावं ते आतां BJP आतां 15 वर्सां जाली, ह्या सरकारान 15 वर्स। मनोहर पर्रीकर बाब लेट आमगेलो चीफ मिनिस्टरान सुद्दां आमकां एश्युअर केल्लें, हांव आशिल्लो हांगा तेन्ना तो इंडस्ट्रियल स्टेटी विजीट दिल्लें, तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तो रिगार्डिंग पोल्युशन। आनी मागीर सुद्दां तेणें हो सांगलो हो जो डंप आसा जो हाजार्डियस हो गांव काबार करतो म्हूण। ऑलरेडी आमगे गांव काबार जाला। आनी हांव मागता सरकारा कडेन की ह्या असेंब्लीक जे एश्युरन्स तेमी आतां मुखार फ्युचराक दितले ते तरी तेमी पाळन करचे। आनी लोकांक हेजो जो इफेक्ट जाला एग्रीकल्चर वॉटर बॉडीज काबार जाला, हिंगा सांगपाक हे गोष्ट कांय ना, हेल्थ इश्यूज जालाय, लोकांक कॅन्सर जाले आसाय। कितें तरी लोकांक हें जालें म्हणटरी कंपेन्सेट करचें, कित्याक कुंकळी हें
टॉक्सीक लेगसी म्हूण आख्ख्या गोंयांक खबर आसा. आनी एक मागता की ब्लायंड रावची न्हू म्हूण ऑथॉरिटीन. ही असेंब्ली जावन तरी बाबा हो डंप ह्या वर्सा तरी हो हालतो म्हूण हिंगचो. आणि हे आतां फाटल्यान तुमचो दिसपटा डांप सगलो आहा तो सरकारान सांगलें ऑक्टोबरा म्हयन्याक काट म्हूण. आतां येदोपसां कांय खबर ना. आतां सरकारान मातशें उगडास कोता हें मातशें तुवें सांगलो तेशी काड म्हूण आनी क्लियर कर म्हूण. आमी मेकळे जाल्यार तुवें काट म्हणून तुवें काडल्यार तूं मेकळो जालो, नाजाल्यार परतून आमकां येवपा पडटलें. आनी आमच्यान वासूय सोंसपा ना. आमी उलयताय खरें म्हळ्यार सांग घाण येता नुस्त्या येता सांग भडकां अशीं. आनी ते गांव पावता, दिसाची पावता, रातची पावता, राती रावपा जायना. पण पयशे आसलो मनीस भायर गेले आनी गरीब आहा तो मनीस हिंगा ते वास सोंसताय. लोक मोन गेला, लोकांक कॅन्सर आनी दुयेंस जालें नाक जालोलीं. आतां आमी तो हिंग पोल्युशन हिंग झगडटाय म्हळ्यार कांय एक्शन जायना. ते कंपनी एक पोल्युशन कंट्रोल उरना कांय ना. सरकारान तें मातशें चोयचें. सांगून बेजार जाले. चोयचें म्हूण तुमी आनी कित्याक तुम चोयचें आतां परतून. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.